जाएगा, फारी करा। कदंबा कामगारांच्या धरणाक 24 दीस जाता. काल आमकां गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान आफोवन व्हेल्ले. वी थँक द चीफ मिनिस्टर, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फॉर इंटरव्हिनिंग टायमली अँड कॉलिंग अस फॉर द मीटिंग अँड नोईंग ऑल आवर प्रॉब्लेम्स. आमी एक सविस्तर मेमोरंडम गोंयचे मानेस मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत हांकां दिल्लो आसा आनी तातूंत डिटेल बरयल्लें आसा की कित्या खातीर आमी हो इंडेफिनेट एजिटेशन केला तें. पयलें म्हटल्यार 7वो वेतन आयोग लागू जाला कामगारांक, पूण 7व्या वेतन आयोगाचे 34 म्हयन्याचो वेतन थकबाकी आसा ती आमकां मेळूंक ना. प्रोविडंट फंडाचो आमचे इलिगल डिडक्शन केल्लें आसा फ्रॉम 12% दे रिड्यूस इट टू 10%, सो तें रिस्टोर जावपाक जाय. कदंबान 150 बसी स्क्रॅप केल्ल्यो आसा आनी एक्झिस्टींग स्ट्रेंथ जो आसा कदंबाचो तो खूब कमी जाल्लो आसा आनी ते कमी जाल्ल्या कारणान फ्लिट्स कमी जाल्ल्या कारणान रूट्स ऑपरेट जायना आनी व्हेरी एक्झिस्टन्स ऑफ द कदंबा इज इन थ्रेट. सो आमी ते मुख्यमंत्र्याक सांगलां की बाबा 150 बसी स्क्रॅप केल्या आनी आनीकूय स्क्रॅप करपाच्यो आसा जाल्यार ताबडतोब 200 बसी इमिजिएटली तुवें हाडपाक जाय आनी जे रूट्स आसा जे इंटरस्टेट रूट्स आसा जावं विदीन द स्टेट रूट्स आसा हे ऑपरेट जावपाक जाय, कित्याक खुबशे रूट हे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्ले आसा. सो ते बंद जावन आमच्यो बसी थंय चलपाक जाय सो दॅट द कदंबा सर्वायव्स, कदंबाचे कामगार सर्वायव जातले आनी कदंबाचो फुडार बरो जातलो. हें आमी सविस्तर मुख्यमंत्र्याक काल कळीत केल्लें. त्याच बरोबर जे डेली वेज आनी बदली ड्रायव्हर कंडक्टर्स आसा तांकां रेग्युलर करपाक जाय. तांचो पगार आतां सध्या 18,000 म्हयन्याक मेळटा, तो वाडोवन 30,000 रुपया तांकां मेळपाक जाय. कित्याक समान काम समान वेतन धरलें, कित्याक सेम काम करता, सेम ड्रायव्हर, सेम कंडक्टर जाल्यार तेंचो पगार 60-70 हजार जाल्यार ह्या जे नवे भुरगे घेतल्या बदली आनी ड्रायव्हर तेंचो पगार 18,000 आसा. हें आमकां मान्य ना. त्याच बरोबर एग्रीमेंट युनियना बरोबर सायन जावपाक जाय. परंपरा आसा कदंबान, 4थो वेतन आयोग जेन्ना लागू केलो तेन्ना युनियना बरोबर एग्रीमेंट जाला. 5व्या वेतन आयोग जेन्ना सायन इम्प्लिमेंट केला युनियना बरोबर सायन जाला. सो सगळे वेतन आयोग युनियना बरोबर सायन जावन इम्प्लिमेंट जाल्या, पूण पयली फावटी सरकारान इम्प्लिमेंट केला पूण एग्रीमेंट सायन करूंक ना. सो देर इज सम कायंड ऑफ मिसचिफ. सो वी हॅव टोल्ड द चीफ मिनिस्टर दॅट इमिजिएटली यू कन्वीन द मीटिंग ऑफ द लेबर कमिशनर, you call the management of the Kadamba and call the union committee members and ensure that the agreement is signed before the labor commissioner so that there is a implementation. आणि ते काल आम्ही सगळ्या कामगारांक जेन्ना आम्ही रिपोर्ट केले तेन्ना कामगारांनी सगळ्या कदंबाच्या कामगारांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून संदेश दिल्लो आसा आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक उलो मारलेलो आसा की 6 तारखेर, कित्याक गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला की 6 तारखेर हो प्रश्न सोडयता, 6 तारखेर एग्रीमेंट जातलो, 6 तारखेर सगळे प्रश्न मिटतले. सो वी कॉल अपॉन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ऑन 6 sign the agreement and ensure and fulfill your promise, fulfill your assurance given to these workers, given to these employees. आणि कामगारांनी निर्णय घेतला की 6 तारीख म्हणसर आमी हांगा कंटिन्यू धरना करतले आनी एग्रीमेंट सायन जाल्या उपरांत सगळ्यांक पेडे वाटून हे धरणा आमी कॉल ऑफ करतले, पूण ओन्ली आफ्टर सायनींग ऑफ द एग्रीमेंट. न्ही आतां तो कॅरट आसा काय आनी कितें आसा हें 6 तारखेर कळटलें, पूण आमकां गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा कित्याक ही इज द मॅन ऑफ वर्ड. तो एक फावटी उतर दिलें जाल्यार ते फाटीं घेना आनी कांय तरी आमी खुबशी एजिटेशनां ताणें उतर दिले उपरांत फाटीं घेतलेली आसा. बट दीस लेट हिम इम्प्लिमेंट हीज अश्युरन्स आनी आमचो गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा. थ्रू दीस प्रेस कॉन्फरन्स आमी काल आमी ठरयल्लें जेन्ना आमी मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळे तेन्ना की आमी हांगा आझाद मैदानाचेर येतले आनी मुखेलमंत्र्याचें डिसिजन कळयतले. त्या वेळाचेर इमिजिएटली हांगा आशिल्ल्या कामगारांनी सांगलें की ना, जो पर्यंत एग्रीमेंट जायना तो पर्यंत हें चलतलें. आमी ऑलरेडी आमच्या फॅमिली सकट पणजे शहरात चलो पेंजीम म्हणपाची 5 तारखेक उलो दिला. आमी सगळें हें स्थगीत दवरलां. आमी गांधीच्या शांतता मार्गान
हांगा आझाद मैदानाचेर बसतात आनी आमी बसतले आनी 6-7 तारखे उपरांत आमचें एजिटेशन जर हो एग्रीमेंट जालें ना तर प्रकार जातले. निश्काम कर्मयोगी, विज्ञान कर्मयोगी आमी कितें करतात, आमी म्हणटात एक आमी आशावान मनीस. आमकां सगळे 6 तारखेक तुमी पत्रकारांचे आमकां विचारलां तो गाजर न्ही मरे, न्ही गाजर न्ही, आमकां पकवान मेळटलें अशें जाणा आमी. गोंयचो मुखेलमंत्री आमकां बरे पेडे वाडपाची संद दितलो 6 तारखेक. त्या आशेन आमी हांगा आसात, त्या आशेन आमी फुडें वतले. अनेक विषय म्हणटा पळय तो हांव हितून सगळे KTCच्या कदंबाचे सगळे आमी ड्रायव्हर सगळे. सो एज अ कॉमन सिटीजन, रिपोर्टर जावं एज अ कॉमन सिटीजन एक हेजो प्रश्न की जेन्ना आमी कदंबा पळयता एक्सिडंट्स, तुमचे ड्रायव्हर पिता आनी गाडयो चलयता ते आनी कितूनय जाता. सो जेन्ना तुमी इतले मागता वाय दीस टायप ऑफ न्यूज पळय आमी जेन्ना एक कदंबाचो ड्रायव्हर पिल्लो मेळटा, एक्सिडेंट जाता, नावता न्हू कित्याक पिता 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 नावता कितें पिता ताका धरलो, ताका सस्पेंड करात. आमी केन्नाच युनियनान ह्या ड्रायव्हरांच्यो केसी पळय आतां 100 लोक घरांत एक बापूय आसता, 3 जाण भुरगे बरे आसता, चवथो पिता, बापूय ताका भायर उडयना, तो सुदारना, तो बेगीन वता लिव्हर पेड्ड्याचो. तो कदंबा जे ड्रायव्हर आहा, कोण पिता कोण पिवन बसता, ती जबाबदारी एडमिनिस्ट्रेटीव मॅनेजमेंटाची. सकाळी फुडें बॉम्ब घालात आनी गाडयेर बसयात ना, बॉम्ब घालून मेळ्ळो सस्पेंड करात ना. आमचें कांयच ना. तो कदंबाचो ड्रायव्हर आसूं, कंडक्टर आसूं, ऑफिसांत बसणारो क्लार्क आसूं किंवा पिवन आसूं, आमी फक्त ड्रायव्हरांचेच म्हणिना. डिसिप्लीन नो कॉम्प्रोमायज, डिसिप्लीन नो कॉम्प्रोमायज.